हांव सगळं 8:30 भायर सरलो हांगासून हे कंप्लीट दार बंद करून हांव 8:30 भायर सरलो. तेच्या पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडो वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान हे कोण आमचे रिलेटिव्ह बरें आसले म्हणून पळोवपाक. आनी तेच्या उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो कोणाचो 2 तेच्या उपरांत म्हाका तेजो हांव सोडलो. हांगा येता सगळें देवळान खावप. घरांत कितें कितें सामान आसलें? घरान सामान म्हणजे 2 सोप हे आसले सोफा सेट, एक दिवान पयला ते पुलिसान पयला, एक फ्रीज डबल डोर. आणि कॅश बी कितें हाडले? कॅश म्हणजे कितें जालें कॅश सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडलां आसले. ते महिला मंडळाचे आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू करून. आतां वस्तू करून दिल्ले ते म्हणजे फाल्यां व्हरून दितले म्हणजे हाडून दवरलेले. हे अगती कितें जालें ते आमच्या सैरा शिगा म्हणून ते उठून गेले. आपण मागीर फांचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून 66 आसले 66. परत हेजे हे सगळे घेवंक पयशे आसले तेच्या ते मागीर ते डायग्नोज जाले. आवडलो तो कोणें काय सांगूंक शकता. फाटल्यान दार बंद करून आसता ते ओपन आसलें म्हाका इतको डावळा. तुम्ही सगळे घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुवर बंद सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो सगळें. आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बॉल्सून आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी ते म्हणजे समजा तुमी देवाचे दिवस हांव पेटयलो पालून गेलो. आमी सजेच कोण भायर वयता तशें करता सगळी केलेलें जळलेलें आसा. म्हणजे घर अशे कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना. जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता. केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा. जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें, सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसात ते सुके आसल्यामुळे ते बरबरीत जाले. एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा, अशी जावची न्हू. पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशें बेगीन रिहॅबिलेट करचें, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करचे. दुख्ख ते तेंचे सगळें आयलां. म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा, रोटरी असल्यांक आसा की तेंच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलोच कारण तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा. हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटलें आमी करुया. हांव आयजूच हें सगळें करतलो, प्रोसिजर करतलो. तुमकां खबर आसतली एक 2-3 वर्सां पयलीं दुकानां हातून बिचोले मार्केटान गेले आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक आमी CM रिलीफान 1-1 लाख दिल्लो 2-3 वर्सां पयलीं 5 दुकानांक दिल्लो तेन्ना एकदां उजो जाल्लो तेन्ना. प्लस बाकीचे थ्रू कलेक्टर दॅट इज डिजास्टर मॅनेजमेंट ते येतलेच, ते एसेस करून येतले डिपेंड ऑन द सिवियरिटी कितली कितें. रिजन कितें कॉज पळय रिजन सांगपाक ऑफेंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. हांव काय एक्सपर्ट ना. प्रॉबेबल रिजन तांकां कोणाचो असो डावटूय येता म्हणजे फॉरेन्सीक टिमीक आपयला, शॉर्ट सर्किट एनीथींग इट कॅन बी. ॲट दीस स्टेज डिफिकल्ट आसा तुमकां सांगपाक तांकां. तांचे जे डावट आसा ते आमी क्लियर करपाक आमची टीम आमचे ऑफिसर्स आसात. कॉल आमकां आयले की हांगा नानोडा बामण वाडा हांगा कण उजो पेटला ड्राय ग्रास. पण अर्दे वाटेर आसतना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन येलें की घरा उजो पेटला. इमिजिएट आमचो फास्ट आसलीच न्हू पावले आनी आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. ऑलमोस्ट ताचे पयलीं उजो पेटलोलो तो आनी तेंच्या प्रमाणे फाटले एक सायडीक दार ओपन आसले आनी ते पयलीं ओपन आसले. उजो ऑलमोस्ट भितर पेटोवन ते तेंचे ते कबड ते फर्निचर TV फ्रीज ऑलमोस्ट सगळे फायरान हे जाल्ले. आमी सगळो उजो पारयलो लॉस आनी त्या भायर 3 सिलिंडर आसले. लॉस ते सद्या एस्टिमेट करून जावचें न्ही, तेंचे लॉस खूब जाल्ले आसा आनी ते लोक तेंचे ओनर प्रमाणे ते घरान कितें थोडी कॅश आसली दिसता अशें ते म्हणटाले 2.5 लाख कितें तरी. प्लस तेंचे कबड गेले, फर्निचर फ्रीज TV हे सगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स गेले. पण लॉस एस्टिमेट करून अजून ते करतले आमी. सिलिंडर स्फोट बी तो काय ना स्पोर्ट बी सगळें जावना. 3 आसले सिलिंडर. 3 सिलिंडर आसले ते आमी भायर काडले समतेच आनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली. तेंच्यांनी चावी काडून दिली आमकां ओनरांनी भितर वचून फायर फायटींग स्टार्ट केली. बट बिफोर दॅट ऑलमोस्ट सगळे ते उज्याक हें जाल्ले.